मंगळारा दनपारां मडगांव बाजारात 2 दुकानांक उज्जो लागलो। ह्या उज्ज्यांत 2 दुकानां लासली। हे पयले फावट न्हय, अश्यो घडणुको खूब फावट ह्या बाजारांत जाल्यात अशें मडगांवकार सांगतात। ही आज पहिली खेप न्ही न्यू मार्केटान आमच्या। हाजे पयलीं सुद्दां कितले फावटी मार्केटान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी तरी हांगा अजून म्युनिसिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीजा तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय, कसलीच हाजे पयलीं कितले फावटी इन्स्पेक्शनां जालीं, सगळें वचून भोंवून पळयलें, पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना। आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट इतलें गच्च न्यू मार्केट आसा, पूण म्युनिसिपालिटीचे तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ले कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जन्सीन हांगा कितें करपाचें हाची कसलीच प्रिकॉशनरी व्यवस्था, फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच व्यवस्था हांगा ना। आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा। स्पेशली म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचेर हाजे पयलीं आनी 2दा उजो लागिल्लो आसा, पूण तरी आसतना इतलें जावन सुद्दां आमच्या ऑथॉरिटीजांक कसल्याच प्रकारची हांगा अक्कल येना। म्हजी सगळ्या कडेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन की आतां तरी कितले फावटी तुमी रावतले? दर फावटी तुमी येतात, इन्स्पेक्शन करतात, हांगा वॉटर हायड्रंट्स, फायर हायड्रंट्स आसपाक जाय, फायर फायटींग व्यवस्था आसपाक जाय, सगळें तुमी म्हणटात, परत आशिल्लें तें खंयचे कडेन कांय ना। ठेवलेले 2 दीस पयलीं आज लोकांनी दुकानां हे उरपाची हे कितें जालें काय म्हणून फक्त फायर ब्रिगेड ना मडगांव येवपाक फायर ब्रिगेडी हांगा एक वॉल लागले, एक वॉल हेच कडेन चल तांणी कांय ना चल मागीर येता मातशें। ह्या दुकानाचेर बेकायदेशीरपणान खूब एसी आनी हेर नाका ते बसयल्यात। जिल्लो अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी बसका घेवन पळोवणी करची, तो मेरेन दुकानां सुरू करपाक दिवची न्ही अशी शिटकावणी आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या। जें कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण, हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस आनी हाजो उजो हो खंयी पावपाक शकता। फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली। आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां हें धोडो घेवपाक बरें सगळ्यांक, पुलीस, RTO तुगेले ते कलेक्टरेट, म्युनिसिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धोडो घेवपाक जाय। हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आसा, फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया, डिसायड करा पयलीं कितें करपाक जाय तें सगळें, आनी त्या शिवाय कांयच करपाचें नाका तें प्रमाणा भायर जालां। हें आतां पळयलें जाल्यार पळय एसीचे वयर पळयलें जाल्यार पळय कशा पद्दतीचे एसी लायल्या आनी कितें लायल्या, म्हजे कोतान हाजेर केसी चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाचेर। हें पयलीं ल्हान आशिल्लें हें अशें बांदलां, ताजेर मागीर केसी जाल्या, एसेंब्लीक म्हणजे क्वेशन आशिल्लें, ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो मॅटर इज इन द ट्रिब्युनल। अशे दुश्परिणाम जाता, हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा। मार्केटकारांनी एकट्याक जावन ठरोवपाक जाय कितें करप बरें आनी कितें वायट, मागीर रडून कांय फायदो ना, उजो लागून काबार जाता। हांवें सांगलां आतां DYSPक सांगलां, कलेक्टराक फोन करून सांगलां, फाल्यांच्या फाल्यां मिटींग घेया, सायट इन्स्पेक्शन करा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपया, सगळें कितें इलिगॅलिटी आसा तें आयडेंटिफाय करा, त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका। कितें आमकां लिमरस शॉप फॉर फायर इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी स्पॉटार पावले। स्पॉटार पावतकीर आमी पळयलें कितें 2 शॉपां उजो लागला, एक लिमरस आनी एक फॉर्मासी। इमिडिएटली आमी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक येतलो। सो आतां फायर कंट्रोलार आसा। आमी वेर्ना, कुंकळी, कुडचडे आनी फोंडा सावन गाडी मारले, टोटल 6 गाडी यूज केल्यो। तुम्ही लेट पावले, गाडी हाडपाक त्रास जाले तुमकां? हय, ट्रॅफीक चड आशिल्लें, सो गाडी रस चड आसलें आनी पार्किंगा लागून पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें, सो गाडी येवपाक टायम लागलो ट्रॅफिका लागून। कितलेशे लॉस जाला तांकां? अजून कांयच सांगलें आमी स्टेटमेंट घेतली, अजून तेणी कांय सांगलें ना। कितलेशे सेफ केले तुमी? 5-6 लाख सेव केले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।